गोंयकार कलाकारांक घेवन गोंयकार कलाकारांक एकठांय करून जे कलाकार बरे आसात तांकां संद दिवन दी गोवा हिंदू असोसिएशन कांय इतलीं सुंदर नाटकां माचयेर हाडलीं आनी लोकांक दाखयलीं. तातूंत रायगडाला जेव्हा जाग येते हें नाटक, मत्स्यगंधा हें नाटक 12 नोव्हेंबराक तांची जन्मशताब्दी, त्या निमतान आमी एक 26 ऑक्टोबराक नाटक दवरलां रायगडाला जेव्हा जाग येते. ताजे नंतर 12 तारखेक नयना आपटे येता. नयना आपटेचो कार्यक्रम आसा. कितले लोक थंय मत्स्यगंधा नाटकांतलो नाट्यप्रवेश जातलो. थंय नाट्यसंगिताचो कार्यक्रम जातलो. आणि बाबा तेन्ना नाशिक बाल स्कूल म्हळ्यार देवलालीन काम करतालो टिचर म्हणून. तांची हे वचप आशिल्लें पूण ताणें ताका एसटीन बसयलो आनी रायगडाचेर व्हेलो. महाराजाच्या सवारीचेर हात दवरलो आनी शपथ हो आहा की हें नाटक कंप्लीट जाल्या शिवाय तूं दुसऱ्या नाटकांत ना. मागीर आनी कानेटकरान स्वता बरयलां तें की थंयच्यान येवनूच आपल्याक तें हें जालें की आपल्याक बरोवपा जाय. 12 तारखेक ताचो वाडदिवस 12 नोव्हेंबर, त्या दिसा आमी एक संगीत कार्यक्रम दवरला आनी ताका संगिताची आवड आशिल्ली, नाट्यसंगीत. आनी ताणें शिकयलाय. म्हणजे नयना आपटे सारके पद्मश्री ती सुद्दां तागेलें डायरेक्शन घेवन हांगा येवन काम करताली आमच्या बरोबर. तर त्या भशेन तिका आमी आपयलां. तिचो सत्कार करतलो अवधूत बाब थिमलो आनी तांच्या हातान सत्कार करता आनी ती काम करतली सत्यवतीचें आमच्या बरोबर.